अंदूर सांताक्रूज पंचायत वाठारात उदरगतीचे एक नवे पावल मारला। इतली वर्सां कोणेच पंचायतीच्या नेमाप्रमाण कोणूच वागूंक नात। या खातीर ह्या पंचायतीच्या उमेदवारांनी एक नवे तरेचो बदल हाडपाचे यत्न चालीक लायल्यात। या यत्नांतल्यान विजन सांताक्रूज मिशन बेस्ट विलेज करपाचे थारायला। पूण आमकां इतलें नाका, आमकां एकूच सरपंच जाय, तेज्या फुडारकार घेवन आमच्या सांताक्रूजान तेन्ना फावोर केली। हांव कॅन्डिडेट कुचिरा वॉर्ड नंबर 9। तुमी जाणात आमी एक 10 पॉयंट प्रोग्राम काडला। हांव एक प्रोग्रामाचें सांगता, फॅसिलिटेशन सेंटर फॉर सर्विसीस। हांव एक हाऊसवायफ। तुमी जाणा घरांतलीं कामां करून आमकां टायम मेळना। म्हयनो जालो 2 म्हयने जाले इलेक्ट्रिसिटी बील, वॉटर बिल्स येतात, ती फारीक करूंक आमकां बँकेनी हांगा थंय वचचें पडटा। खूब लायनी आसतात। तर आमी सगळ्यांनी चिंतलां एकठांय जावन एक युथान एक जॉब कसो ऑनलायन, तुमी जाणा सगळे ऑनलायन जातात, ताकाय एक जॉब कसो आमच्या वाड्यांनी जावं एके कडेन आमी दवरतले। आमकां बायलांक जायत्यो सवलती पंचायतीन मेळटा, पूण ते आजून पासून आमकां वाड्यांनी केन्नाच पावंक ना। खंयच्याच पंचान आमकां ह्यो सवलती आमच्या वाड्यांनी दिवंक ना। जायते गूण आहा आमच्या बायलांक चेडवांक, झाडां रोवपाचे, रांदपाच्यो, पेस्ट्री लायक केक्स, बिस्कीट जावं रांदपाचें हितून जायते एक कोन एक फोर्मी आहा ती घरांनी आमी एक धाकटे धाकटे स्मॉल स्केल बिजनस सुरू करूंक शकता, हँडीक्राफ्ट। आनी जशें आमी चिंतलां ह्या फुडें आमी सांताक्रूजान एक धाकटें विकली एक मार्केट ओपन करतली। जे कितें पंचायत राज एक्टान आसा आनी ते आमी वेव्हारान घालूंक शकता आनी ते कशें घालूंक शकता ते सगळे एक सारके मेळून। तर हांव उलयतलो आसलो एग्रीकल्चराचेर वयर। आमी आमच्या गांवांत एग्रीकल्चर कसो ग्रोथ करूंक शकतात। तुमी जाणा आसतले पंचायत राज एक्ट एंड रुल्स हातून सारकी प्रोविजनां आसात आनी ही प्रोविजनां कितें म्हणटात, पंचायतीक पावर आसात, आपले जमीन जी बॅरन आसा म्हणजे खंय यूज जायना, आमी ती जमीन परती रोवपा सारकी करूंक शकतात। आनी कशी करतले ह्या एक्टान ह्या रुलान कायद्यान सगळें आसात, पंचायतीच्यान करूं येता। पूण इतलो खाड जालो म्हाका कोणेच अशें दिसोंक ना की आमच्यो पंचायती ह्या रुल्स एंड एक्टाचे प्रमाणे वागल्याशो दिसना म्हाका। वागल्या अशें दिसना म्हणजे कित्याक म्हणटा, ह्यो सवलती आमकां केन्नाच आमच्या एग्रीकल्चराक मेळोंक ना म्हणजे तांकां ती कळोंकूच ना की ती प्रोविजनां ह्या एक बुकान आसात म्हूण। आनी ही प्रोविजनां आमकां ताचो नेट दिता। एक्चुअली पंचायतीक पावर दिता ती सगळे स्पेसिफाय करता, पावर्स स्पेसिफीक आहा बरयलेले। आनी हें करतले जाल्यार एक तरेची एक विजन आसपाक जाय। आनी विजन कशें जातलें, विजन जातलें लोकांक बाराबोन घेवन, आनी ह्या बाराबोन घेतल्यार उपरांतूच हे शेतांचे आमी बरो प्रयोग आनी उपाय करूंक शकतले। Our ward is a ward like a gem of a village. We have so many resources in our ward. We have Kakra beach, we have fishermen there, plus we have Monwal lake in our ward. So our ancestors who had done lot of natural development or natural infrastructure like barns, Monwal lake or fields which have been ruined for so many years. As my colleagues have said, we are trying to revive all this type of agricultural activities in our ward, especially in Santakruz and our ward. माझे एक विजन आसा की लोकांक बरी सोय दिवची आनी हे माझे वांगडी आसा पळय ते म्हाका साथ दितले, बरी कामां करपाक लोकांची। आनी अशें सांगूंक सोदता की आमकां इतलें फ्रस्ट्रेशन जालां आयज आख्ख्या गोंयांत। अशें म्हणटा की कालापूरची पंचायत म्हणटा की ती सारकी एक बस्ट पंचायत कशी, वर्स्ट मॅनेज पंचायत। 8 सरपंचेस, 6 म्हयन्यांनी सरपंच बदलता, चेंज जाता। आनी हे म्युजिकल चेअर्स म्हणटा पळय ते, हे सरपंच एकटो येयलो म्हणटकच एक कितें करता आनी ताजे 6 म्हयने जाले म्हणटा दुसरो सरपंच येता, दुसरो सरपंच म्हणटा त्या सरपंचान केला। आनी हे
असले हे म्युझिकल चॅस चलताले आनी हाका लागून कालापुच्च सारकी उदरगत सारकी एके भाशेन सारके काबार कशें करून दवरला. एक गांवचे सादारण गांवची कामां जर तूं पंचायत घर, मार्केट प्लेस, पोस्ट ऑफिस ना, एक कोणाक तरी आतां आमच्या भयणीन सांगला त्या भाशेन कोणाक तर कितें तरी फारीक करपाक जाय, बिलां फारीक करूंक जाल्यार तांकां लायनीन रावचें पडटा बांबोलीम, पणजे आनी बँकीन. आनी हे आमी ताका लागून आमी दिसता कित्याक पंचायत राज एक्टान सगळें आसा आनी हे सगळें करूंक शकता. पूण कितें आमचे जे पळय जालां ह्या 5 वर्सांचे आनी तेच्या पयलीं पासून कांयच लोकांचें कितें चिंतप ना, सगळें आपणाचीच पर्सनल डेव्हलपमेंट अशें आमकां दिसता. वी द पीपल फॉर सांताक्रूज म्हण 2017 आमी घडोवन हाडलो. हे PDAच्या टायमार आमकां गोवन आसतना पंचायतांनी कोणें सगळी पिडी हाडली आनी हो चडवड आमी इतली येसवंत जाली की आमकां लागून न्हू ते जावं मांदूर आनी ओल्ड गोवा ते सायडीच्यान सगळे वाट्यान लोक आयज पासून आमकां म्हणटात तुमी कितें किट लायलेली ती म्हणटा आयज पासून. ताका लागून आयज आमी येसवंत जाले, आमी आमचो गांव सारवारता. आमी पळय कितें न्हू कितें पळय केलां कालाफुरकारांनी जायते कश्ट करून केल्या, जावं ते आदल्या तेंपार जावं पंचायतींतले काडून म्युनिसिपालिटीन घालताले, वो अगेन्स्ट ODP वो PDA बॉन्डवॉल कितें जावं चडवडी आमी जायत्यो केल्या. सो आमी मागता न्हू लोकांक आमच्या लागीं आमी डोंट टेक एज अ कॅन्डिडेट. तुमी जर आमकां हाडले न्हू आमकां हाडिना. इट इज पिपल्स पावर दॅट वील बी शोन. पीपल वील बी रुलींग द पंचायत. दीस इज द फर्स्ट अँड वी नो आमी कितें चडवड केलेली सदांच सक्सेसफूल जाले. आनी एकूच मागता ही चडवड आमकां खूब आहा देवाचेर भावाडटा आनी आमच्या लोकांचेर विस्वास आहा. ही चडवड आमची येसवंत जातले. वी वील बी सक्सेसफूल अँड वी वील क्रिएट अ हिस्ट्री इन गोवा by making this our Santa Cruz village the best village.